माझे नाव श्रीकृष्ण रवींद्र हरमलकर. म्हाका लोक नानू म्हणून हांव सगळ्या पेडणे तालुक्यात परिचित आसा. आयज जर तुमकां बीजेपी मेळ्ळा, खूप जाणांक खूप हे आशिल्ले की खूप जाणां भाशणां बांदलेले की म्हाका मेळटले किंवा आनी कोणाक, तेन्ना तुमकां मेळ्ळें तेच्या बद्दल कितें सांगू? हांव पयले म्हाज्या भगवतीक नमस्कार करून हांव एक 20 वर्सां पार्टीचो एक एक कार्यकर्तो आसलो. त्या पार्टेन म्हाजो एक कार्यकर्त्याचो एक विचार केलो. ह्यो हांव म्हाज्या पार्टीचो मनापूर्वक धन्यवाद म्हणटा. आणि आयज जर पळय हेल्थी जावन तुमचे कितें प्लान आसतले आणि कितें करूंक सोदता? माझे प्लॅन असे आसतले की जो आमच्या हेचे रोजगाराचो मेन मुद्दो आहा तो आमी दोनूय आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान, माजी आमदाराच्या सहकार्यान आणि ते विमानतळाचेर जे टॅक्सी वेवसायाक मातसो दोश आहा तेतून हांव प्रमुखान लक्ष घालून तांकां न्याय दिवपाचो हांव कार्य करतलो. एकंदर जर पळयत जाल्यार आमी विकास म्हणटा किंवा आनी हेर जर कामां जी आसात ते पेंडींग कामां आसतले आतां जी पयलींच्या आसलेले किंवा तांच्या बद्दल तुमी कितें सांगू? ना आमचें सरकार हे बीजेपीचे आहा न्हू ते कामाच्या बाबतींत खंयच कमी पडचे ना. आमचो जो मुख्यमंत्री आहा प्रमोद सावंत ह्यो डॅशिंग आनी यंग मुख्यमंत्री आहा. तशेंच आमचे प्रदेशाचे बाब माननीय दामू नायक सर आहा ते सगळे पार्टीच्या बद्दल तांकां आनी गव्हर्मेंटाच्या विकासा बद्दल खंयच कमी पडचे ना. आता एकंदर तुमचो प्रचार कसो पद्दतीन चल्ला, म्हणजे तिकीट तुमकां जाहीर जाल्या उपरांत कशा पद्दतीन तुमचें काम सुरू आसा? हांव सकाळी 7 जे काम स्टार्ट करता ते रात्री 11 पर्यंत लोकांचे सगळ्यांचे गाठी भेटी घेवन माझे कार्य चालू आहा. माझ्या बरोबर माझे पेडणे मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळ्यांचे सहकार्यान आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यान आम्ही दीस रात काम करता. एकंदर आता जर पळयत जाल्यार तुमच्या विरोधात सुद्धा काही उमेदवार उभे रावपाचे आसात किंवा उभे रावलेले आसात. तांच्या आणि तुमच्या भितर जर हे पळयत जाल्यार तुमकां तुमचें नांव आसना, प्रसिद्ध व्यक्ती आसा जाल्यार कशा पद्दतीन तुमकां निवडून हाडपाचे प्रयत्न तुम्ही करता? हांव बीजेपीच्या सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या बळावर हांव प्रचंड बहुमतान विजय जातलो इतकेच हांव तुमकां सांगू शकता. आता मेरेन सध्या तुमचो प्रचार खंय मेरेन चल्ला, म्हणजे खंयच्या गांवांत तुम्ही पावलेले आसात आनी खंय वचपाचे आसात? धारगळ पंचायत ही माझी पंचायत आसा. ते लोकांक हांव परिचित आहा नानू म्हणून. बाकी सायटीचे पंचायत तुये पंचायत आहा थंयसर हांव सारको नानू म्हणून परिचित आहा आणि अख्खे 5 पंचायतीन नानू म्हणून हांव परिचित आहा. लोकांक हांव पयल्या पासून सगळ्या 5 पंचायतीन गव्हर्मेंटाची कामां करता तेंचे कडेन पावलेलो आहा. तेन्ना हांव तो लोक म्हाका वळखता तरी लोकांच्या घराघरांनी वचप हे माझे कर्तव्य आहा. हांव जाता तितके प्रयत्न करतलो. एकंदर लास्ट विरोधक आसतले तुमच्या वांगडा, ताका विरोधकाक कितें सांगूंक शकता किंवा जनतेक कितें आव्हान म्हणजे हे करता? जनतेक हांव इतकेच आव्हान करता, हांव विकासाच्या बाबतींत खंयच कमी पडचो ना. मातसो कमी पडलो जाल्यार भाशणाच्या बाबतींत पडटलो पण विकासाच्या बाबतींत हांव खंयच कमी पडचो ना इतके हांव जनतेक सांगूंक सोदता. आयज आमी आमचे ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ भुमिका तशेंच कोरगांवचे कमळेश्वर पेडणेची भगवती हांकां श्रीफळ दवरून आयज आमी आमचे अर्ज भरपाक येयल्ले आसा. तर ह्या अर्ज भरपाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण भाई आल्लेकर, आमचे मांद्रेचे माजी आमदार श्री दयानंद भाई सोपटे, पेडणेचे मॅडम गडेकर, तसेच सगळे आमच्या पंचायतीचे पाले, केरी, हरमल पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, माजी सरपंच, पंच तसेच आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, आमचे मित्र परिवार, आपतिष्ट मित्र मंडळी सगळ्यांचे हांव आभारी आसा की तेंच्यांनी आयज बऱ्या संख्येन उपस्थिती दाखयल्या आणि ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर म्हाजो विजय निश्चित जातलो ही म्हाका आशा आसा. आमची देवी भगवतीक नाल दिवन आम्ही आशीर्वाद घेतलेलो आणि आज हर्बल जिल्हा पंचायत मतदारसंघांसून सौ मनीषा कोरखंडकर हे आज फॉर्म भरता. त्याचबरोबर आमचे धारगळचे उमेदवार जे आहात नानू हरमलकर, त्याचबरोबर तोरशेचे उमेदवार राघोबा कांबळी, आमचे आमदार बाब प्रवीण आल्लेकर, चेअरपर्सन आमची गडेकर, सगळ्यांची नावं घेणार सगळे हे जमलेले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यामध्ये सरपंच आसात, उपसरपंच आहात, माजी सरपंच, उपसरपंच, एक्झिस्टिंग पंच मेंबर आहात. पहिले सुवातीर सगळ्यांचे ह्या देवीक आशीर्वाद घेऊन जमल्याबद्दल मनापासून तुमचे स्वागत आणि मोठे संख्येने जमल्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करतो.
साहजिकच भारतीय जनता पार्टी जशी केंद्रात आहा त्या बरोबर गोंयानय गेली कितलीशीं वर्सां राज्य करता. प्रामुख्यान हांव अभिनंदन करता आनी धन्यवादय म्हणटा ह्या गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय दामो नाईक, त्याचबरोबर आमचे खासदार जे आहात राज्यसभेचे सदानंद शेठ तानावडे आणि आमचे MP श्रीपाद भाऊ नाईक हांचे इतक्या खातीर उपकार मानता की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन आमचे जे उमेदवार निवडून तांकां उमेदवारी दिल्ली आसा, नक्कीच हांकां निवडून हाडप हे आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आमी भगवतीक हांगासर आमच्या सेफाळ दवरून आयज आमच्या 3 उमेदवार आमच्या दारगळे तशें तोरशा आनी आमच्या हरमल हे 3 उमेदवार आयज आमकां पार्टीन दिल्ले आसा आनी आमी आयज भगवतीचो आयज आशिर्वाद घेतलेलो आसा. जो आयज आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो आसा सदांच आमकां जे आमची भगवती आहा भगवतीन आमकां केन्ना नाराज करूंक ना. म्हाका दिसता आतां आमचे 3ूय हे 100% हे आमी जिखून दितले, कित्याक हांगासर ऑलरेडी कळटा, कित्याक हांगासर लोकांची ह्या संख्येनूच कळटा कितें लोकां उत्साह हा, कितें लोक सगळे कडेन आयज BJP सरकाराचेच आयज हे उलयतात. कित्याक तेका लागून आयज हांव आमचे सगळे हांगासर येयल्ले आमचे सरपंच पंच तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर चेअरपर्सन तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते धडाडेचे, तशेंच आयज आमच्या वांगडा आहा सोपटेबाई, तशेंच आयज सगळे हांगा धडाडेचे कार्यकर्ते आयज हांगासर दिसून येता. कित्याक तेंच्यांनी अशी हें घेतलेली आहा कित्याक हे सीट 3ूय आमकां जिखून दितले जे आयज आमकां हांगासर दिसून येता. आनी म्हाका दिसता हांगा BJP सरकारान जे आयज कामां केल्ली आसा त्या हेतून आमी फुडें हे 3ूय सीट जिखतले. तेका लागून जे आयज आमचे उमेदवार जे BJP सरकारान जे आयज विचार करून आयज आमकां दिल्ले आसा त्या हांकां आमी आयज जिखून दितले. जाता तितले आमी रात दीस काम करून आयज तांकां जिखून 100% दितले अशें. आनी तशेंच आमचे आयज सगळे उमेदवार येयले तेका लागून हांव तांकां सगळ्यांक मनाकाजनसून थँक्स म्हणटा आनी तेंच्यांनी अशेंच काम करचें रात दीस. आनी जे 3ूय उमेदवार आयज आमकां दिल्ले आहा ते आमी जिखून दिवया. जे पार्टीक आयज आमच्या डायनॅमीक CM तसोच आयज आमच्या तेणी विचार करूनच आयज आमकां हे आयज उमेदवार दिल्ले आसा आनी तेज्या हेतूनच आमी रावन जे आयज आमी हे 3ूय उमेदवार आमी जिखून दितात. पळय म्हाका एक्चुली तेजें उलोवपाचें ना, कित्याक सद्या तो आतां तुमकां खबर आसा जाणटो जाल्ला, तेजी विचारूय कितें हें जाल्लें आसा, तेका म्हाका दिसता उगडासूय रावना सारको. आयज ज्या पार्टीन तो रावन त्या पार्टीचेर BJP सरकार म्हणटा आपूण, म्हणजे तेणी विचार करचे ज्या पार्टीन रावन तेजेर अन्याय करता त्या पार्टीचेर. आयज पार्टीकूच लागून आयज तो आयज हे आसा जे आयज असो तो उलयता जे आयज आमी दुसरो उमेदवार दवरतलोच. तो समज उमेदवार हांव तुमकां हे दिता, जे उमेदवारान तेणी फॉर्म भरले जाल्यार बाबूची हालत कितें जातली ते तुमी पळोवची. आणि आयज भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की प्रवीण बाबा, आयज कोरगांवची पंचायत खंय आसा? तुमीच पंचायत आशिल्ले तुमच्या वांगडा आनी हय ऑफकोर्स पंचायत म्हाजीच आसतली ना. पण आयज ना ते आयज आसपाक जाय आशिल्ले अशें दिसना तुमकां? ना येतले काही कारणांक थोडे मेंबर येयल्ले आहा, बाकीचे मेंबर येवंक ना. कित्याक सगळ्यांक चडशे दुसऱ्या एका इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बाकीच्यांक सपोर्ट करतना दिसतात. तुमचो समोर डोर टू डोर भोंवतात म्हणटा प्रचारा भोंवता डोर टू डोर. मेंबर दिसचे ना ते ना, आसा. मेंबर तुका दिसचे ना. आमच्याकडे आसा तुम्ही दाखोवचे. आमच्याकडे आसा सर. यांच्याकडे एक आव्हान करता की ज्या पद्धतीन ह्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी, त्याचबरोबर गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत देशा खातीर आणि राज्या खातीर ज्या पद्धतीन गरीब जनते खातीर काम करतात, घराघरांनी ज्यो योजना राबयल्यो त्यो पावोवपाचें काम आमचे कार्यकर्ते करतात. या जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमातून आम्ही म्हणजे भारतीय जनता पक्षान 3 जे उमेदवार दिल्ले आहात हांकां निवडून हाडून आणि त्यांचे मार्फत उरलेली ज्यो योजना आसात जांकां अजून मेळोंक ना, नांवां घेनात योजनांचे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. हेच्या फुडें आनीकय गरिबा खातीर म्हणजे महिला खातीर युवा खातीर गरीब जनते खातीर आनीकय त्यांचो विचार आहा की आनीकय योजना राबोवपाच्यो आसात. ह्यो योजनाचो फायदो जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत पावच्या खातीर हांव परत एकदा सगळ्यांक आव्हान करता की येणारे ही जिल्हा पंचायत 20 डिसेंबर रोजी जी मतदान आहा त्या दिसा भरपूर मतां भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसा तांकां दिवचे.
तांकां भरघोस मतांनी विजयी करचे आणि परत ज्या पद्धतीन आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय दामो नाईक, बाकी आमचे दोन्ही खासदार, पक्षाचे बाकी नेते यांच्यांनी जो विश्वास आमचेर दवरलेलो आहा आणि ज्या विश्वासान आमकां ही उमेदवारी जी दिली आहा ही त्यांची विश्वासाक आमी पात्र ठरच्या खातीर उरलेले दीस जे आहात हे दीस रात काम करून निवडून हाडुया आणि त्यांच्या विश्वासाक आमी पात्र ठरया. परत आमचे जे पत्रकार जे भाव आसात, हांव पत्रकार भावाचे सुद्धा ह्या कार्यक्रमाक मनापासून स्वागत अभिनंदन करता. कारण तुम्ही सगळी जी पेडण्याची बातमी संबंध गोंयभर कदाचित गोंया भायर सुद्धा पावपाचे काम तुम्ही करतात. हाचे खातीर तुमचे परत एकदा मनापासून अभिनंदनय करता, स्वागतय करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं हांव म्हजे भगवती देवीक वंदन करता. माझी ग्रामदेवता शांतादुर्गा ह्या देवीक वंदन करता. म्हजो 12 जाण देव ताकाय वंदन करता आणि म्हज्या कुळाचो देव राष्ट्रवादी ताकाय हांव वंदन करता. आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे हे सगळे जे पदाधिकारी आसात, जे सामान्य कार्यकर्ते आसात, जांच्यांनी अक्षरशः घाम गळयल्लो आसा ही पार्टी वयर काडच्या खातीर, हे आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव पयलीं अभिवादन करता. त्याच बरोबर सगळ्यान जर व्हडलें हांगा काम कोणी केल्लें आसा जाल्यार म्हाजे सामकारच आसा, म्हाजे देगकूच आसा प्रवीण भाई आर्लेकर. तांच्या सहकार्यान आमी फुडें वतले आणि जितलीं कामां आसा तितलीं सगळीं करतले. प्रचंड बहुमतान आमचे 3 कॅन्डिडेट जे आसात ते निवडून येतले अशी म्हाका खात्री आसा. त्याच बरोबर आमी तुमचे कडेन निवडून येतकीच परत तुमचे कडेन येतले. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.